सांगप जाल्लें आमकां की धनगर समाजाचो जो अन्याय जाल्लो आसा, जे अनुसूचित जमाती भितर समावेश अजून जाल्लो ना, म्हणजे ST स्टेटस अजून जो मेळ्ळो ना, तो आपलो सरकार आयलो म्हणजे 14क तेमी आश्वासनां दिल्लीं. 14च्या जेन्ना खासदार जनरल इलेक्शनाक म्हणजे लोकसभेच्या इलेक्शनाक अक्षरशः तेंची पार्टीन आश्वासन दिल्लें, तेंचे खासदार म्हणजे उमेदवार जे आसले तेमी आश्वासन दिल्लें की तुमी धनगर बांधव जे आसा ते आपल्या फाटल्यान रावात आनी आमी सरकार आमचो हांगा गोंयांत येयल्लो आसा कित्याक गोंयांत तांचो ऑलरेडी 12क येयल्लो आनी हें इलेक्शन जाल्लें 14क. तेन्ना 12क आमचें सरकार गोंयांत येयल्लें आसा. तेन्ना जर आमकां आतां सेंट्रलाक जर आमचें सरकार येयलें जाल्यार अवघ्या 6 म्हयन्यां भितर तुमचे हो जो प्रश्न आसा ST भितर इन्क्लूड करपाचो सपोर्ट करता टायम टू टायम आमी सपोर्ट करीत आसात. सगळ्या गव्हर्मेंटाक आमी सपोर्ट केल्लो म्हणजे केन्नाच आमी हेजें राजकारण केलें ना, कसलेंच राजकारण केलें ना. आनी म्हणून म्हणटाली आज असली आमकां आशा आसली, समाजाक सगळ्यांक आशा आसली, जावंक शकलो ना. घोर निराशा जाली म्हणून परत उत्तर यूज करता. घोर निराशा कित्याक की लास्ट पर्यंत कोर्ट लागसर तरी आमकां दिसलें की लास्ट दिसा तरी जातलें म्हणून. काँग्रेस सरकार आसतना ज्या पद्दतीन म्हणजे फॉलोअप करपाची स्टेज आसली म्हणजे अहवाल करपाक आमकां सांगलो. अहवाल राणे सरकार आसतानाय अहवाल केल्लो. डॉक्टर नंदकुमार कामत, बेनिता गोप, सुशांत गोगोळकार, राजेंद्र केरकर, पांडुरंग फळदेसाय आनी जयंती नायक अशी 6 जाणांची कमिटी काडून अहवाल रेडी केल्लो. अहवालाक 6 म्हयने वर्स लागता. तितून म्हळ्यार तो टेन्यूर तांचो काबार जालो. तेजे उपरांत जेन्ना कामत सरकार येयलो तेन्ना त्या अहवालाक परत तुटी काडले उपरांत आमकां सुचना येयली की असो अहवाल जावपा जाय. जे एक्सपर्ट लोक जे आसा धारवाड युनिवर्सिटी भितर आसा लोक ते डॉक्टर हुसेन आनी डॉक्टर विठ्ठल मणी त्यांच्या 6 जाणां कडून आमी परत अहवाल करून घेतलो. अहवाल करून दिले उपरांत सुद्दां आमी त्यो ज्यो तुटी कितें क्वेरीज आसल्यो त्यो काडले कारणांनी तेन्ना जेन्ना पर्रीकर सरकार आसलो तेन्ना तेमी अशें म्हणलें की श्वेत पत्रिका म्हळ्यार जेन्ना 2012क 14 गव्हर्मेंट येयले, 2012क भाजपाचें सरकार हांगा गोंयांत येयला तेन्ना पर्रीकरान स्टँड घेवन अशें म्हणलें की आमी सरकारा कडेन आमी गोंयच्या जनतेच्या वतीनी 15 लाख जनतेच्या वतीनी आमी श्वेत पत्रिका काडटात आनी हें जावपा जाय आनी आमी हें दवरतात. आनी आमचो सरकार आयले उपरांत ह्या श्वेत पत्रिका प्रमाणे श्वेत पत्रिका म्हळ्यार राज्याचें कमिटमेंट, स्टेटीचें कमिटमेंट आमी मानता की ह्या समाजाचो अन्याय जाल्लो आसा हांकां ST भितर घालपाक जाय असो व्हायट पेपर हावजात दवरलो. म्हाका केन्नाच कॅबिनेट दर्जो हेजे पयलीं केन्ना मेळ्ळो ना. तो काँग्रेस सरकार त्या टायमार मेळ्ळो आनीक ना. आतां देवा कृपेन एक लोकांच्या आमच्या म्हणजे हे पद दिले उपरांत एक कॅबिनेट स्टेटस हे आसले कारणान आयज हांव फाल्यां जर काँग्रेस पार्टी आमची पावरां येयली जाल्यार हांव सामकें आमचे सरकारा कडेन वचून घेवन करपाक शकता. ह्या एज ए लिडर ऑफ ओपोजिशन हांव पद आसले कारणांनी हांव तें घेवन वचून म्हणटा अशें जावपा जाय आनी ते खासदारा मार्फत किंवा सरकारा कडेन हांव वचून तें करून घेवपाक शकता आनी घेतलो बी. त्या टायमार एक आमदार ह्या नात्यान हांवें जे सरकार आसलें त्या सरकारा कडेन समाज कल्याण खात्या मंत्र्या कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन पाठपुरावो करीत रावलो आनी आपले परीन जे अहवाल करपाक जाय म्हणलें तें करून घेतलो. पण आतां हेजे फुडें जी आमकां एक फाटल्यान लागून म्हणटा अशें हांव करून घेतलोच. पूण आतां सुद्दां आमी हांगा आसतना सुद्दां ह्या सरकारा कडेन सुद्दां आमी पाठपुरावो करपाक खंय कमी पडली नात.